26 ऑक्टोबराक फातोर्डा स्टेडियमार नॅशनल गेम्साचो उक्तावण सुवाळो. थंय PM मोदी उपस्थित आसलो आनी नेमके ह्याच कार्यावळीत सावंडवाल्यांन वाट लायली. स्टेडियमार आशिल्ल्या लोकांक खंयच्याच कार्यावळीचे सावंड सारके आयकुपाक येवंक ना. मोदी आनी हेर फुडाऱ्यांची भाशणां आयकुपाक येवना. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन ह्या प्रकरणात ऑडिट समिती नेमल्या. कंत्राटदाराच्या बिलांचेरूय खंय बंधनां येतली. ऑलरेडी हांवें एक ऑडिट कमिटी अपॉइंट केल्ली आसात. त्या संदर्भात त्यांचो रिपोर्ट मेळ्ळ्या नंतरच बाकी सगळ्यो काही गोष्टी जातल्यो. कारण आय एम ऑल्सो सिरियस अबाउट ईच अँड एवरी थिंग्स वॉट इज हॅपनिंग अँड त्या सावंडान जो थोडोसो आमकां तो प्रॉब्लेम जर केल्लो आसा ताजेर हांवें एक कमिटी बसयलेलो आसा आनी तो रिपोर्ट दिल्या नंतर हांव निर्णय घेतलो मागीर कितें आसता तेजेर एक्शन जातली कितें एक्शन म्हटल्यार एक्शन आनी आतां कितें एक्शन ऑलरेडी कार्यक्रम जालो ताजो पेमेंट कितें आसा तो वी विल रिगार्डिंग द सावंड तेणी आमकां बिल दिला पळय दॅट विल बी रेस्ट्रिक्टेड. गोंयभर वेगवेगळ्या सुवातीचेर नॅशनल गेम्साचे आयोजन केलां आनी PM मोदी आयिल्ले त्याच सुवाळ्यात सावंडाचो प्रॉब्लेम जाल्ल्यान सरकाराचेरय पेज आयिल्ल्याचें स्पश्ट दिसता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.